we will go to the last end of it till the Supreme Court does not put the hammer down on this illegal structure. दिल्ली जंतर मंतर इट इज प्रोटेस्ट करता पळय कितें प्रॉब्लम आसलो खंयच्या स्टेटीतले कितें असल्या लोक थंय वचून प्रोटेस्ट करता आपले व्यक्त करता की निषेध करतात म्हणून आतां जाली फाटली 3 वर्सां सगळ्यांनी पळयल्ली आसा फाटली 3 वर्सां ही एक खोपूट आशिल्ली एक खोपूट आशिल्ली नाल्ल धरपाची ताकली होपटी जी आशिल्ली ती आयज कशें कितलो व्हडलो 800 स्क्वेअर मिटर्साचो बंगलो हांगा कन्स्ट्रक्ट जावन आयल्लो आसा तो आतां हेजेर कोणीय गोंयकार सांगतलो खंयचोय बारीक सामान्य गोंयकार सांगतलो की एक समज घरात एक्स्ट्रा रूम काडपाक जाय जाल्यार तांकां कितलो त्रास जाता तो तांकां पंचायत कितली नाचयता ती TCP कडल्यान परमिशन घेवपाक कितलो त्रास जाता तो पूण हांगा जी NC शायनाम आशिल्ली BJPची सेंट्रल लिडरान ती घेवन येदो व्हडलो बंगलो कन्स्ट्रक्शन करून आयज 3 वर्सां जाली तुम्ही पळयल्यार स्ट्रक्चर इज रेडी बट हितून एक सांगपाक सोदता जेन्ना कन्स्ट्रक्शन चलतालें आनी बोर्ड जालो तेन्ना इवन ओल्ड गोवाची पंचायतीन ते डिमॉलिश करचे म्हणून ऑर्डर इश्यू केली पूण ताजेरय कांय जावना सिटीजन्स सोशल एक्टिविस्ट हे 240 डेज चेन हंगर स्ट्रायकाचेर गेले पूण सरकाराचे दोरे उक्ते जावना म्हणून आमकां दिल्ली वचपाक पडलें so that we can send a strong message to the entire world that what BJP Sarkar of Goa is doing. आम्ही आज निषेध करता कारण ही जावन आसा ही हेरिटेज साइट जावन आसा. It is a protected site and it is as told it is recognized by the UNESCO. आझाद मैदानाचेर ती पाटी लायलेली आहा गांवठी भाशेन सांगता ती पाटी लायलेली आहा तेचेर वचून वाचा कितले भायले लोक आसलेले ते हे गोंय वाचोवपाक खूब जाणांनी आमकां आदार दिलेलो आसा आनी हे गोंय फुडें वाचोवपाचें आमचें कर्तव्य गोंयकारांचें म्हणून आमी दिल्ली गेल्लेले आनी आमी थंयसर आमचे मेमोरंडम सबमीट करून आमी सारखे तांकां सांगलेले आहा की असले इलिगॅलिटीज आमी खोपोवन घेवपाक ना आनी हेच्या फुडें सुद्दां कितें खंयचेय इश्यू जाले जाल्यार आमी दिल्ली वचून ते जंतर मंतराचेर परत प्रोटेस्ट करतले कित्याक सांग जो मेरेन आमकां न्याय मेळना तो मेरेन हो लढो कायम उरतलो. It is the duty of the government of Goa to expedite with seriousness this matter that they should take serious. They should not let it go loose. If it goes loose, the opposite party will take advantage. It is like giving the battle into the hands of the enemies here. So, आम्ही किती म्हणता नॅचरल जस्टिस दिवना बट ग्लॅन बाब आय टेल यू वन थिंग पंचायतान डिमॉलिशन काढलेले बाय फॉलोइंग नॅचरल जस्टिस. Why was that also quashed along with buy two get one free? So natural justice दिल्यावरही केस त्या आलोचनात बरे. So I am saying let the Sarkar take serious cognizance of this issue and this issue we have to mind it that this is cutting across religion, cutting across states. This will set a wrong precedent all over India and our Goans will not be able to fight this matter again. Tomorrow it will come to around the temple sites, Masjid, Sabah Masjid and near Qutub Minar, Taj Mahal. I am not talking about only religious sites. I am talking about all the sites that are protected sites. So neat and clean it is in Delhi. Lawns and lawns of places are there. Nothing is there. One illegal structure I could not see. आणि सांगपाक म्हणल्यार इवन एक जो ट्राय करतालो somewhere in Jantar Mantar, that also has been already finished, objected and over. If Delhi can be protected so well, हा म्हणतात तुम्ही गोंय येतात आणि गोंय पाड करून उडयतात मरे आणि कोण रे दिल्लीवाले येतात आणि गोंय पाड करतात मरे आणि आमचं सरकार तांकां साथ दिता. सो वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल. This agitation will continue till the last person is still fighting for this issue. And the next level will be super level than this. This is only Delhi I am talking about. The next level is going to go at the super level. आज आमचे भारतभर आणि गोंयांत एक इलेक्टेड गव्हर्नमेंट आसा. जेन्ना इलेक्टेड गव्हर्नमेंट आसता ते सगळे खातीर आसता. ते हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन आसता ताका धर्म लागना ताका जात लागना. आनी हो जो इश्यू आसा हो गोंयचो इश्यू खंयच्या रिलिजनाचो इश्यू न्हू. तर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान दखल घेवपाक जाय हातून
आनी इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय कित्याक आमी तुमकां इलेक्ट केल्ले आसा सो इट्स युअर ड्युटी टू वर्क फॉर द वेलफेअर ऑफ द स्टेट वेलफेअर ऑफ द पीपल वेलफेअर ऑफ द मीन्स द एनवायरमेंट एंड द हेरिटेज हेज टू बी प्रोटेक्टेड आनी गव्हर्मेंटाची जपसालदारकी तर आज जे जाल्ले आसा आमी गोंय सोडून जंतर मंतराचेर गेले प्रोटेस्ट करपाक एक लज गोवा गव्हर्मेंटाक लज ही की आमकां हांगा न्याय मेळना म्हणून आमकां थंय वचपाक पडलें थंय आमी स्टेजीर थंय आख्खे देशाक सांगपाक पडलें आमकां की असले अन्याय आमचे गोंयांत जाता म्हणून कित्याक एवरीवेअर वी आर नोन एज अ पिसफूल स्टेट एज अ पिसफूल पीपल आनी जेन्ना आमी गेले थंय तेन्ना आमकां कळून आयलें की जायते लोक ह्या गोंयचे बद्दल तांकां जायतो कन्सर्न आसा तांकां आनी तांणी आमचो पाठिंबो बी दिलो जायते लोक आमचे बरोबर आशिल्ले थंय जनता मंतराचेर तर हांव मागतां आतां वेळ जावंक ना आतांय तुमचे कडेन आसा कित्याक 2 वर्सां वयर जाली आमी प्रोटेस्ट करतात आनी हांव मागतां हे सरकारा कडेन बेगीनचे बेगीन हे डेमोलिश करात इलिगल कन्स्ट्रक्शन आनी आमचो हेरिटेज सायट्स आसा चाहे ते क्रिस्तांवाचे जावं मुस्लिमाचे जावं हिंदू सगळ्याचे प्रोटेक्शन करपाचें काम तुमचें